कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान श्री माया केळबाई देवीचो कळस उत्सव वादाच्या भोवऱ्यात अडखळ्ळा। मंगळारा सांजे गांवकरवाड्या वयल्या श्री महामाया देवळात पारंपारीक विधी केल्या उपरांत पुलीस बंदोबस्तात देवीचो कळस भायर काडलो। अवसारी मोडा सयत कळस केळबाई वाड्या वयल्या केळबाई देवीच्या देवळा कडेन व्हेलो। थंय पुजा जाले उपरांत कुमारवाड्या वयल्या सातेरी देवळात कळसाचे आगमन जाले। फाटल्या वर्सा केळबाई देवळाच्या प्रवेशदाराचेर कळस आडोवपाचो प्रकार घडिल्लो, तर वादाची शक्यताय मतीत घेवन हो उत्सव अर्द्यारच रद्द करपाची पाळी आयिल्ली। अंदू आजून तरी कळस उत्सवाक सुरवात जाली आसली तरी 9 दीस हो उत्सव विघ्नाबगार जावचो अशी भक्तांची इच्छा आसा। ताका लागून ह्या उत्सवा कडेन भाविकांची नदर लागून आसा। आयज हे कळस उत्सव साजरो जाता, कळस भायर सरला। हितून मोठी मोठी जी भुमिका पार पाडल्या ती म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, DYSP, आमदार हांच्यानी एक जबाबदारी घेतलेली आसा। आनी हा कायदो सायडीक दवरून परस्पर जे कितें जातलें म्हणजे सगळ्यांचे एमिकेबल जे सोल्युशनाचेर कशें बाबा पद्दतीन ते आयज मिनिट्स केल्लेले आसा। त्या मिनिट्सा प्रमाणेच हो कळस उत्सव जो साजरो जाला आनी ह्यान फुडें जात्रा जी जातली त्या मिनिट्सा प्रमाणेच जातली अशी आमी आस बाळगिता। आनी त्या आसी खातीर आतां आमी हो उत्सव आमी स्व खुर्चीन साजरो करता। इतल्याचेर आसा प्रोवायडेड डेट ही जात्रा जी आसा ती उरची न्हू, हितून जे कितें सहकार्य लागतले आमी तिनूय पार्टी मेळोन परबानी अश्योर्ड केला की करतले म्हणून सांगला। त्या उतराचेर रावन मामलेदारांचे अश्युरन्स दिल्लेले आसा आमकां, आपूण ती पार पाडटा ह्या हेचेर आमी आसा। आमी कळस जाला तशी जात्राय जातली अशी आस बाळगली। प्रत्येकाक दिसता की कळस हो प्रत्येकाच्या घरान येवचो, आपल्या घराक एक कळसाचे स्थान लोकांचे पांय लागचे आनी आपूण तेची कितें तरी पुजा करची अशें प्रत्येकाक दिसता। ती आयज अख्ख्या मायाच्या लोकांची जी इच्छा आसली आनी जी इच्छा 2-3 वर्सां बंद पडलेली ती आयज सुरळीत प्रमाणे चालू जाता। आनी हितून मोठे सुरळीतपणान चालू जावपाक हितून मोठ्यान मोठे जे काम केल्लेले आसा हे नायक फॅमिलीन काम केल्लेलें आसा। आयज कसली ना कसली अडचण हाडटा, ना कोणाचें बंधन दवरता, ना कसलेच कायदो म्हण कायद्याचे दृश्टीन म्हण कोणाच्या भयाचे दृश्टीन म्हण ना कसलेच बंद दवरता। आयज जो नायक फॅमिलीन जो निर्णय घेतलेलो आसा की कळस हो सुरळीत 9 दीस भोंवतलो, प्रत्येकाच्या घराघरांनी वयतलो, नायक घेतले, गांवस घेतले, गोसाय घेतले, हे आमच्या चारय वांगड्या भितर कसले दुबाव धरपाचो ना। हो जो एक 4-5 दिसाचो जो आमी जो प्रयत्न केलो मामलेदारा कडेन ज्यो 4-5 दिसाक 2-2 ज्यो मिटिंगे जाल्यो ते मिटिंगेक अशें दिसून येयलें की हो जो कळसाचो उत्सव आसा तो ह्या वर्षी सुरळीत जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।